नमस्कार सगळ्यांक. आयचे रेसिपीन आमी पळोवया मालवणी मसाला कशे करपाचे ते. हे मसालो करपाक 22 साहित्य लागतले. 2 भाशेचे मिरसांग लागतले, कश्मीरी मिरसांग कलर येवपाक आणि पांडी मिरसांग तिखसाणीक. एक नजर सामग्रीचेर पळोवन घेवया. ओके, नेक्स्ट आता आमी माइंड फ्रेश करून घेवया, मातशें भायर पळोवया. वीस ग्राम मिरयो, 10 ग्राम लवंग, 5 ग्राम व्हडली वेलची आणि बारीक वेलची, हरवी आणि काळी. हे मेथी सीड 5 ग्राम, तिरफळ 5 ग्राम, नाग केशर 5 ग्राम. आता आमचे कायल गरम जाल्ले उपरांत आमी हे मसालो भाजून घेवया. एक एक घातल्यार तुमकां मातशे डिफिकल्टीज दिसतले म्हणून सगळे मसाला एक ताटान घातला. सगळे म्हणजे आता जितले घातलात एक ताटान घातलात, कारण तुमकां बरे भशेन कळपा जाय म्हणून. सगळे मसाल्याचे टायमींग वेगवेगळे आसता, ताका लागून मसालो आमकां वेगवेगळे भाजचे पडटा. जर तुमकां शुवर ना, तुमी एक एक मसालो वेगवेगळे भाजून घेतल्यार बी जाता. मसालो आमकां फुल रोस्ट करपाचे ना. हे पळया, तिखी 10 ग्राम आसा, एका कुटून घेता हांव, बरें रोस्ट जावपा जाय म्हणून. आणि हे चक्रफूल 5 ग्राम आसा, जावित्री 5 ग्राम, जायफळ 2 ग्राम आहा. हे भशेन एका फोडून कुटून घेवया, मागीर भाजपाक बरें इजी पडटले. हळद 20 ग्राम आसा, आख्खे हळद एका कुटून आमी पावडर करून घेवया, नाजाल्यार मिक्सर पिठो घातलो. हे पळय जालें, रोखडे ताज्जे एकदम बरो परमळ येतलो तुमकां. हळद घालया, हलके भाजपाचे आमकां मसालो बरें कडक करून घेवपाचे. पळय ह्या भशेन पयले कशें कुरकुरीत जालें ते. हय, इतलेंच, चड भाजपाचें ना, बेश्टे मातशें करकरीत केल्या पुरो. हे एक स्लॉट जाले. आता एका बाजून करया, थंड जावपाक सायडीन दवरया. आता नेक्स्ट बॅच पळोवया. बडीशोप 20 ग्राम, जिरे 10 ग्राम, आणि हे ब्लॅक क्युमीन म्हणजे शाही जिरा 5 ग्राम. हलके भाजून घेवप, कलर येवपा जायना. सासवां 10 ग्राम, आता खसखस घालया 20 ग्राम आसा. हे वांगडा घालपाचें कारण कितें, खसखस फुटोन भायर येवपा जायना म्हणून. हे जाले, बरो मातसो पळमळ येवपा लागलो, मग कडक जालो, काडया एका सायडीन. आता तिखी पान 5 ग्राम आसा. हे चेक करया, कडक जाले आमचें काम. काडून घेवया. हे दगड फूल 5 ग्राम आसा. जाले, सायडीन काडया. हे सगळे वांगडा मिक्स करून दवरया सगळे. आता कोथमीर, सुकी कोथमीर 100 ग्राम आसा. एक फावटी तुमकां ते कोथमीर परमळ येवपाक लागले काय जालें, म्हणजे कोथमीर तयार.
सायडीन काडया। जाले आमचे कोथमीर तयार। आता मिरसांगी पळोवन घेयात। हे पांडी चिली म्हणटा का, पांडी मिरसांगी 100 ग्राम आसा। 3 तरेचे मिरसांग घेतले बी जाता, 2 तरेचे मिरसांग घेतले बी जाता। हांवें 2 तरेचे घेतला। जाले मिरसांग रेडी आमचे। आवाज आयकले तुम्ही बरे कुरकुरीत येयला। आता हे कश्मीरी चिल्ली 400 ग्राम। काही मातशे भाजून घेवप रे। कलर नाका आमकां, फक्त आमकां कडक करपाचे आमकां मसाले। आणि हे पळया हिंग, आख्खे हिंग हे मातशे भाजून घेवप। पयलीं कडक उरता ते, मातशे भाजून घेतले काय मातशे सॉफ्ट जाता। आता आमी हेका थंड जावपाक सोडया। हेजे परमळ जे आसता न्ही सारके तशेंच उरपा जाय। एक फावटी मसालो थंड जाल्या उपरांत आमी आतां मिक्सरान हेका पावडर करून घेवया। मसाला थंड जाल्ले आसा, आता आमी पावडर करया। जाले। आहा, कितलो बरो परमळ येवपाक लागला ह्या मसाल्याचो। मसालो जालो आमचो तयार। आहा, पळयात कलर पळयात कितले सुंदर। आता हे मसालो थंड जाले उपरांत एका आमी ग्लासाचे बरणीन नाजाल्यार एअर टायट कंटेनर असले कितें घेवन एका बंद करून दवरपा जाय। हेजो अरोमा जे हेजे परमळ आहा न्ही थंयचे थंय उरतले आनी मसालो तुमचो कटकटीत उरतले। उक्ते मात सोडनाका। आतां मेळ्या दुसरे व्हिडिओन। देव बरें करूं।